विसवा उपरांत तुमकां येवकार. सरकारी शाळांचो दर्जो सुदारपाक ग्राम शिक्षण समिती, सर्व शिक्षा अभियान आनी तालुको भाग शिक्षणाधिकाऱ्यां मदीं बरो समन्वय आसपाची गरज आदली शिक्षण संचालक सेल्सा पिंटोन उक्तायल्या. ग्राम शिक्षण समिती विशीं मंगळारा सांखळे बसका जाली तेन्ना ती उलयताली. Yet I feel all of us have to work collectively. My appeal to first and foremost, there should be very good coordination between these three groups. The village education committee, the Sarva Shiksha Abhiyan authorities and the ADI's office. ग्राम शिक्षण हक्काचो फायदो पालकां मेरेन पावचो म्हूण सर्व शिक्षा अभियानान सांखळे एक सभा घेतली. ग्राम शिक्षण समितीची देखरेख करपाक एखादो अधिकारी नेमचो, तशें करना जाल्यार समितीचो व्हडलोसो उपेग जावचो ना अशें सांखळे मतदारसंघातल्या पालक शिक्षक महासंघाचो अध्यक्ष विश्वंभर गांवसान सांगलें. आणि विलेज एज्युकेशन कमिटी जी आसा ती फंक्शनिंग जावपाक जाय म्हणून एक कोण तरी सरकारान तेजेर देखरेख करपाक फक्त ह्याच काम आसता, जाल्यारूच ही फंक्शनिंग जातली, अदरवायज जावची ना. पालकांनी मागिल्ले हे बसकेक अभियानाचो राज्य समन्वयक माधव जोशीन पालकांक समिती विशीं म्हायती दिली. सांखळेच्यान आमचो खबराकार उदय परब. आतां पळोवया खेळा मळावेल्यो खबरो. भारता सारकेलो कमी तांकेचो फुटबॉल पंगड जेन्ना झांबिया सारकेल्या उंचेल्या रँकाच्या पंगडा वांगडा खेळटा तेन्ना निकाल एकतर्फीच लागता. भारताच्या पंगडाक झांबियाच्या फुटबॉल पंगडान मंगळारा 5-0 मारले उपरांत प्रशिक्षक सावयो मेदेरा आतां ताची कारणां आनी पंगडाच्या फुडारा विशीं उप्राशिल्ल्या प्रस्नाचेर जापो सोदता. मात भारताचो पंगड सॅफ कपांत ताचे बरोबरीच्याच पंगडा वांगडा खेळपाचो आशिल्ल्यान ते सर्तींत बरी कामगिरी जावपाक शकता. मंगळारा जाल्ल्या झांबिया वांगडाच्या मॅचींत गोल मारपाच्या ह्या संदेचो वापर करून भारताचो पंगड एक तरी गोल मारता आसलो. मात झांबिया पंगडान हुशारकेन दवरिल्ल्या गोल लायन डिफेंडराक लागून भारताच्या हातींतल्यान ती एक बरी संद गेली. यजमान भारत पंगडाचो आत्मविस्वास वाडपाक हो गोल गरजेचो आशिल्लो. मात गेम फुडें सरता म्हणल्यार स्कोराचो आंकडो झांबियाच्या फावरांत वाडत गेलो आनी निमणे भारत 5-0 गोलांनी हारले. सद्याचे खेळगडे खेळून भारताचो पंगड हाचे परस बरी कामगिरी करूंक शकना अशें प्रशिक्षक सावियो मिदेरा म्हणटा. With these boys we cannot. If we want to, we have to look from the ground level, like start with 12-year-olds and start preparing us, because we have seen in everything we are lacking, like the technical abilities, the movements, the agilities, and this thing is there that they are playing the I-League and they are coming here, no rest, no recovery, so that can be an added reason, but they cannot work much harder than what they did today. Yeah, absolutely, because all of us knows, and it's not only with the clubs. I think it should start from schools, colleges, and it has to start from there. Then only we can be better. And next thing is, we all know that coach education has to improve a lot in the country, which more coaches should come, and the more the coaches, then we can train more better youngsters, and from there only we can look up. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. पर्रा क्रिकेटर्सान घडोवन हाडिल्ली तालुको पातळीवेली अखिल गोंय टेनिस बॉल क्रिकेट सर्त मुरगांव तालुको पंगड जिखलो. बार्देश तालुको पंगड उपविजेतो थारलो. जैतिवंतांक 50,000 इनाम दिलां. पर्रा क्रिकेटर्सान घडोवन हाडिल्ल्या अखिल गोंय तालुका पातळीवेल्या टेनिस बॉल क्रिकेट सर्तीची निमणी मॅच आयतारा पर्राच्या PVC मैदानाचेर जाली. मुरगांव तालुका पंगडान बार्देस तालुका पंगडाचेर जैत मेळयलें. जैतिवंत पंगडाक जिल्लो पंचायत वांगडी मायकल लोबोन 50,000 रुपयाचें इनाम भेटयलें. बार्देस पंगडाक 30,000 इनाम भेटयलें. ह्या वेळार लाडबार्शे जिल्लो पंचायत वांगडी शिल्पा नायक, कोरगांवचो जिल्ला पंचायत वांगडी दीपक कळुणकार आनी पर्राचे आदले सरपंच अनंत साळगांवकर माचेर आशिल्ले. पर्राच्यान आमचो खबराकार श्याम सुंदर फडते. आनी इतल्यान खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.